कुमारड्या धारबांदोडा हांगासर शेतकऱ्यान ऑर्गेनिक फार्मिंग पद्धतीन शेती केल्या। केमिकलाचो वापर करिनासतना भाजयेचें पीक काडला। मात सरकारान गोयच्या शेतकऱ्यांक एक बरो दर दिवपाक जाय। शेती खात्यान शेतकऱ्यांकडेन संपर्क साधून तांच्यो समस्या आयकून घेवच्यो म्हूण मागणी शेतकऱ्यांची आसा। हांव रावता साकोडा आनी म्हजें फार्म आसा कुमारड्यान म्हणटा थंय। ते हांवें भेंडे लायल्या, आतां जवळ 4 वर्सां जालीं भेंडे लायता आनी दोडगी लायता, भेंडे लायता, काकडी लायता। तर ह्या वर्साक दोडगी लायल्या हांवें। आतां हांवें जवळ जवळ मार्चच्या 10 तारखेक हांवें बी घातलेलें। तें एक सवा म्हयन्यान सारकें म्हाका फ्रूट स्टार्ट जालें आनी आज पासून तें म्हाका 450 ते 500 किलो सुमार जाल्लें आसा। एका खर्च कितलो? आनी एका खर्च जवळ म्हाका ही दोरी ही हांवें घातल्या पळय सगळी दोरयेचे घातल्या माटो। कित्याक हांगासर आमकां माटो घातलो जाल्यार फॉरेस्ट स्टार्ट येता, ताका लागून आमी दोरी घातल्या आनी दोरये लागून म्हाका जवळ जवळ 10,000 खर्च येयला। 10,000 हांवें खर्च केन्ना केला, एक 3 वर्सां पयलीं खर्च केलो 10,000 आनी ती आतां दोरी तशीच आसा आनी ती काडून दवरता मागीर। आनी बाकीचे हे मेळोन म्हाका जवळ जवळ एक 20 ते 21,000 सुमार खर्च येतलो हेजो दोडग्यांचो। पण आतां ही दोरी कितली जाली, 4 वर्सां जालीं, म्हणजे आतां ऑलरेडी म्हजे पयशे भरले। पूर्ण ह्याच प्लॉटाक जवळ जवळ म्हाका 1,900 किलो म्हाका दोडगी मेळिल्ली ह्याच प्लॉटाक पोरू। कशी किलो विकता? आनी पोरू आमकां मेळलो 60 रुपया रेट मेळलो, 55। आमी कितें करता, थोडे गांवांत लोकांक सप्लाय करता आनी थोडे आमी हॉर्टिकल्चर आमकां गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा तेजेच दिल्लें आसा। त्या हितून आमकां फायदो हो आमकां मेन हॉर्टिकल्चराचो आमकां रेट आसता 15-15 दिसांनी आसता। पूण एकूच गव्हर्मेंटान चुकता कितें, हॉर्टिकल्चर जो रेट आसा तो गोंयच्या शेतकऱ्यांक एक रेट तेंची सेपरेट म्हणजे सारको वेवस्थीत दवरूंक जाय। कित्याक आयज मानाय वाडलेलो आसा, कामेरी वाडलेलें आसा, खंयचे वखदां वाडलेलीं आसा, बी वाडलेलें आसा, तेन्ना आनी आमकां मेन उत्पन्न आमी इतलो माटो सगळो केला पण अंदूं म्हाका सगळो लॉस, कित्याक पावस भरपूर येयलो आनी त्या कारणान लॉस। आनी त्या कारणान सरकार हांगा आमकां शेतकऱ्यांक व्हडलेशें कांय पळयना। तेन्ना म्हाजें एक सजेशन आसा, गव्हर्मेंटान येवन विजीट करून, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विजीट करून हें कितें जालां हांगासर, कितें प्रॉब्लेम जाला, रोग जाला काय कितें जाला तें पळोवपा जाय। आतां म्हाजी थोडी रोगानूय गेल्लीं आसा, तुमकां खबर आसा पळय। हें आतां रोगान गेल्लें आसा पळय, हें आतां अशें जाल्लें आसा, थोडी दोडगी गेल्लीं आसा, ताका लागून आमचें लॉस जाल्लें आसा। हांगा दोडगी बरो रोग जाल्लो आसा पळय। तुमी ते हे मारनात की फवारे मारनात? फवारे म्हणजे आमी आतां हेजो पेस्टिसायडाचो फवारो मारना आमी आतां नवीन शेणाचो एक हें केल्लो आसा, अर्क केल्लो आसा। ते आमी नवीन शेणाचें आनी गोमुत्र आसा तेजे आमी थोडो मारलेलो आसा स्प्रे। आनी निमा पासून जे हें आसा ऑर्गेनीक तेजो स्प्रे केल्लो आसा। तेन्ना थोडोसो म्हाका आतां मातसो हें मेळ्ळा, पूण पावसान भयंकर लॉस केला आमकां सद्या। तेन्ना शेतकऱ्यांनी खरें मनशाले भाजी करून आनी तेजेर न पेस्टिसायड मारतना जी आमी दिता तेजेर आमकां कितें तरी मोबदलो असो दिवचो, अशें हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन सजेशन मागता। हांवें ही भेंडी केली, भाजयेच्या भितर आतां जो 4 वर्सां हांव आसा भाजयेच्या हितून। भेंडी करता, चिटकी करता, काकडी करता आनी हितून वर्स एक पीक जालें की दुसरें पीक अशें करून आमी चेंज करता। आनी तेन्ना ही भेंडी जी आसा ही पाव एकराक आसा भेंडी, आनी हेजें उत्पन्न हांवें जवळ आतां 1,700 किलो सुमार घेतलेलें आसा। आनी ही वरायटी जी आसा ही सायबा वरायटी, ही बेस्ट वरायटी आसा। हिका रोग म्हणटा तो कसलो येना, तेन्ना ही वरायटी बरी आसा, तेन्ना म्हाका उत्पन्न बरें मेळ्ळां हेजें। आनी हें जें आसा हें ड्रीप, नेटाफिम कंपनीचें ड्रीप, हें हांवें जवळ जवळ एक 7-8 वर्सां जालीं लायिल्लें। आनी हितून आमी ह्या भेंड्यांक, उसाक, दोडग्यांक कितें जाल्यार उदीक सोडपाचें ह्या हितून ह्या सोडटा आमी। ही जी आसा हें सारें सोडपाचें आसा हितून आमी सारें सोडूं शकता, दुसरें गोमुत्राचे अर्क सोडूं शकता हितूंतल्यान। आनी हो वेंचुरी हो जो पॉयंट आसा हो वेंचुरी, हें समज बंद पडलें जाल्यार हें चालू करूंक मेळटा। दोनूय वटेन एडजस्टमेंट करून घेतला हें। समजा हें बंद पडलें जाल्यार हें चालू करूंक मेळटा, हितूंतल्यान सारें सोडूंक मेळटा। आनी हें हांगासरल्यान वचोन ह्या फिल्टराक येता, ह्या फिल्टरांतल्यान घाण बी जाल्यार हांगा फिल्टराक भरता आनी फिल्टरांतल्यान क्लीन जावन मागीर सगळें हांगा सप्लाय जावप हेवटेन। हे पळय येता सगळें सप्लाय जाल्लें आसा। सेकेंड थिंग, हेका आमी मल्चिंग पेपर, हो जो मल्चिंग पेपर आसा हेका म्हणटा मल्चिंग पेपर। हो आसा पळय हेका मल्चिंग पेपर म्हणटा। हो मल्चिंग पेपर कित्याक घालप, हो मल्चिंग पेपर घातल्या कारणान हेका नडणी ही येना। दुसरें उदक जें आसा तें सारकें वेवस्थीत तेका ऑपरेट जाता, जमनीची वापसा जी आसा ती तयार जाता आनी तेका लागून हें मल्चिंग पेपर वापरप। सायडीन पळयल्यार तेका नडणी खंयच ना, पळयात मुद्दम पळयल्यार खंयच नडणी ना तेका। हो मल्चिंग पेपर जवळ जवळ आमकां 1400 रुपया बंडल पडटा आनी हो आमकां कोल्हापूर मेळटा आनी हांगसर गोंयान आतां चालू जाल्लो आसा। हो हांवें जवळ जवळ 4-5 वर्सां स्टार्टिंगांसून हें म्हजें चालू आसा, नाल्यार आमकां उत्पन्न मेळत तेच्या पेक्षा हितून खर्च चड आसता म्हणून आमी मल्चिंग पेपरान साल्वार जाल्लो आसा उत्पन्न। मल्चिंग पेपर आनी जे तुमी नॉर्मली पयलीं हे लायताले भेंडो, हय, तितून आनी हितून कितलो फरक मेळ्ळा तुमकां? हितून जवळ आमकां 75% डिफरन्स आसा। कित्याक नडणी जी आसा ही पळय, ही नडणी पळय, आतां ही नडणी काडूंक जाल्यार आमकां हो धंदो पुरवपाचो ना। मल्चिंग घातल्यार तुमी पळयता सगळें क्लीन आसा पळय, सगळें वेवस्थीत आसा। ताका लागून हो मल्चिंग पेपर मेन वापरलेलो आसा आमी।
हे कितके महिन्याचे उत्पन्न आहे? हे उत्पन्न 10 मार्चाक आमी लायिल्लें. हां परत 6 म्हयन्यान सारकें पीक आमकां हेजें येयलें. 6 महिने. हय 6 म्हयने येयलें. स्टार्टिंगाक 14 किलो येयलें, मागीर 18 किलो येयलें, मागीर आमचें थोडें थोडें वाडत आयज जवळ जवळ 60-70 किलो अशें येता सद्याक. आतां तेजी स्टेज सामकी कमी जायतली. म्हणजे तुका हितून एक 1.5 म्हयन्या भितर हांवें पीक घेतलेलें हांव आनी 1700 किलो आतां ऑलरेडी हें केल्लें आसा. तशें हें थोड्या हांगा गांवांत लोकांक भेंडे तांकां दिता हांव. ती सोय करता लोकांची, हांगा तेंची सोय करता. आनी तेन्ना हें म्हाका खरें म्हणजे भाजी उत्पन्न आयज बरें आसा. आता चतुर्थीच्या टायमाक मोसमच्या टायमाक तुमचे कडल्यान लोकांक भाजयेचो कितलो प्रकार हे पद्दतीचो मेळोंक? गेल्या वर्सा हांवें खूब दिल्लो, पूण आतां म्हाजे दुसरो प्लॉट एक घालपाचो आसा. पावसा खातीर उरला. घातलेलें बी म्हाजें पावसान फेल गेलें. कित्याक पावस 15 दीस कंप्लीट पळय तो प्लॉट आसा तो घातलेलो सगळो. आतां तुमकां वता दाखयलो तें तेन्ना आतां फुडें तांकां ट्राय करतलो घालपाचें. बी हाडून दवरलेलें आसा. तेन्ना सगळ्यांक म्हाका कितें चवथी लोकांक दिवकूच जाय भाजी. अशी पीक काडल्यार ताका मोसमूच जाय असो लागना. ना 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 मोसमूच जाय असो लागना. म्हणजे तुमच्या कसबी प्रमाणे तुम्ही तेजेर हें करूंक शकता. त्या प्रमाणे घालता, त्या प्रमाणे हेजेर घालता. म्हणजे रासायनिक खत आणि गांडूळ खत हय. ह्याच्यातलो फरक कितलो हे आता? रासायनीक खतांतल्यान कितें जाता, चडसो रोगाक बिगाक मातसो आमंत्रण दिता.